चायनान आमच्या देशाचेर हल्लो करून आमचे 20 जवानाक शहीद जावपा पडले आणि ह्या हेजेर एक स्टेटमेंट काल केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री आणि आमचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी केला की चायनान हो प्री प्लॅन अटॅक केला। हेचो अर्थ असो जालो की चायना थंय प्रिपेअर करता आसतना आमची इंटेलिजन्स फेलियर, आमची रक्षा मंत्रालय फेलियर आणि आमचो मोदी सरकार फेलियर जाल्ले कारणान आमच्या जवानांक गरजे भायर थंय सॅक्रिफायस करपा पडले। हो स्टेटमेंट करता आसतना खासदार आणि मंत्री श्रीपाद नाईक आणि राजनाथ सिंग हेणी हाची जबाबदारी घेवन राजीनामा दिवपाक जाय आशिल्लो, कारण तुमचे फेलियरा खातीर आमचे जवान आयज शहीद जाल्ले आसा आणि लोकां भितर तिडक उटमायिल्ली आसा। म्हणजे ते तयारी करता आसतना तुम्ही सगळे न्हिदलेले हेचो तो पुरावो जाता। मोदी सरकार येयल्ले पासून तेजी एक व्यक्तिपुजा इतली फाटल्यान सगळे सरकारी यंत्रणा लागलेली आसात आणि कशें करून तेका पब्लिसिटी दीत रावप आणि ह्या सगळी यंत्रणा आणि तितून भितर जेन्ना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमी आर्मीक सुद्दां यूज केल्ले आसा आणि त्या हेजेर म्हाका दिसता देश एक वेगळ्याच वाटेर वयता। हे काल चायनाच्या अटॅकान आमकां कळोन येता। नेपाळा सारको ल्हानसो देश सुद्दां आमचेर गुरगुरपा लागला। हातूंतल्यान कळटा की मोदीची जी फॉरेन डिप्लोमेसी आसा ती जस्ट फोटो डिप्लोमेसी पुरती उरलेली आसा आणि तेजो देशाक कसलोच फायदो जायना, वयल्यान देशाक तेजें लुकसाण जायत आसा। आणि बीजेपीन जेन्ना जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना तेंचो बेगडी देशप्रेम लोकांनी पळयल्लो आसा आणि आतां स्पश्ट जालें की बीजेपी कडेन देशभक्ती म्हणटी कांयच ना, ती फक्त इलेक्शना परती लोकांक बुलोवपा खातीर तेंचो देशप्रेम आसा। श्रीपाद नायकान म्हाका दिसता तो हे मंत्रीपद सांबाळपाक शकना। हेजे पयलींय बी ताणें गोंयकारांची लज काडलेली। जेन्ना प्रिन्स चार्ल्स इंग्लंडचो जाका कोविड जालो आणि तेणें क्लेम केली की आमच्या त्या आयुर्वेदीक खातीर ट्रिटमेंटान तो सारको जालो, तेणें ते स्टेटमेंट डिनाय करून आमची गोंयकारांची लज काडलेली। आयज परत एकदां तेणें गोंयकारांची लज काडलेली आसा आणि तेणें इमिजिएटली राजीनामा दिवन कुशीक सरपाची सद्याक गरज आसा।